आयज न्हू तुमकां ब्रिंजॉल पिकल दाखयता म्हागे स्टायल हांव कशें करता ती ओके सिंपल आं. सो एक ब्रिंजॉल घेयला, इनाग्र घेयला, लसूण घेयला, जिरें, हळदीचो पिठो, मीठ, गोड ओके. काळें गोड काळें गोड जाता काळें काडा नाजाल्यार उशी बायन घालूं जाता. काळें गोडान टेस्ट येता तो उशीच्या हातून येना ओके. ड्राय ग्रीन चिली कश्मीरी आनी कडी लिव्स ओके. हे पयलीं न्हू हें लसूण, जिरें, हळदीचो पिठो आनी मीठ घालून आनी हें मिरसांगो मिक्सराचेर वांटतले आनी पेस्ट करतले हें गेलो ओके. कडी लिव्स हांव मागीर फोण्णान घालतलें, गोडान ते फोण्णान, इनाग्रेन हांव ते वांटतलें आनी हेगे धाकटे धाकटे पिसीस करतले ओके. मागीर दाखयता हे सगळे घालून हेचो हांव पेस्ट करता विनिगरान दाखयता. आनी हे बारीक बारीक कुडके केल्याचे आयज हेचे वाटल्या आतां न्हू हें तेलान न्हू भाजतलें हांव मातशें ओके. डीप फ्राय करतलें हेचो डीप फ्राय करता आनी दाखयता. हेचे भाजून घेता डीप फ्राय करता ओके. नाजाल्यार वताक भायर तुमी घालून दवरून जाता. हांव वता बिता कांय दवरून ना, हांव डायरेक्ट भाजून घेता फास्ट आनी इन्स्टंट भाजता आनी मागीर दाखयता. ऑलमोस्ट भाजले म्हागेले, चडूय भाजनाका, दिस्त भाजपाचें ओके. तें भाजल्यार सेकेंड बॅच करतलें सारकें पोगोन काडपाचें. तें भाजले ओके. भाजून काडला. आतां मुखार कशें करता तें दाखयता. ये पूरा फ्राई कर दिया है, अभी आगे कैसे बनाना है वो दिखा दियो ओके. गोड न्हू हेचो बारीक बारीक कातरिला. आतां मुखार दाखयता ओके. कुलेर न्हू तेल घायलें, कुलेर तेल घायला आनी कडी लिव्स घायला. तितून तो मसालो वांटून दवरलो न्हू तो घालता. मसालो घायला ओके. आतां तितून गोड घालता, गोड घायला आनी सगळें बरें भाजून घेवपाचें. म्हणल्यार गोड आहा न्हू तें मेल्ट जावंक जाय ओके. दाखयता तुमकां मेल्ट करता. तें न्हू थोडें तेल घायला हितून गोड न्हू. आतां तें भाजलां तें घालता. मातशें न्हू शिजोवन दवरला, मातशें आटोवपाक इल्लें उदीक घायलें न्हू. तें सगळें फ्लेवर आतां ब्रिंजॉलानी वचोंक जाय न्हू तेका लागून. जाल्या उपरांत दाखयता ओके. सो गायज मागे पिकल रेडी आहा पळय तें ब्रिंजॉलाचें. सिंपल आनी इजी टू मेक. तुमी बी घरा करा आनी मागीर कमेंट सेक्शनार सांगा तुमी कशें करता तें ओके. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.